है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। सोगली तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। मुझा सुम्या मुझा देवा, मुझा सुम्या मुझा देवा. नवो दीस सुदेला, नवी सकाळ आयल्या, नवी किरणां म्हज्या मुखामळार फाकल्यान.
म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, नवी उमेद, नवें कार्य, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, नवो वावर, नवें जैत, ह्या सगळ्यान हें सगळें म्हजें करून घेवंक ही सकाळी तुजी भेट करूंक हांव आयला. तुजें दर्शन घेवन हो म्हजो आख्खो दीस सारूंक, तुजें बळ घेवंक तुजे भेटेक आयला. खरो जीव देव बो पवित्र संस्कारान हाचेर जाला. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान आनी सगळे सक्तेन होय हांव सत मानता. खरो जीव देव ह्या बो पवित्र संस्कारान म्हाका दर्शन दिवंक हाजीर जाला. सगळे खालतीकायेन आख्ख्या मनान, आख्ख्या काळजान म्हजी मान खोल बागावन तुका एकल्याच खऱ्या जिव्या देवाक हांव पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Yes, Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Holy Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Holy Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. जेजूचेर नदर दवरुया. खोल श्वास घे. Take a deep breath.
हो श्वास बेस्तो पर्यावरणांतलो न्हय, पूण देवाचो श्वास जावं दी. जो श्वास देवान तुका रोसता आसतना तुज्या नाकाच्या पुडयांनी सोडलेलो. मनशाच्या नाकाच्या पुडयांनी ताणें श्वास सोडलो आनी मनीस जीव प्राणी जालो. ताचे भितर देवीक आत्मो भितर सोडलो. ह्या वेळार हो श्वास घेता आसतना होच देवीक आत्मो नव्यान तुज्या भितर सरूसो कर. Let the Spirit of the Lord enter you through your breath. देवाचो आत्मो आमचे भितरलें सगळें वायट भस्मून उडयता. आमकां निवळ करता, नितळ करता, पाप काडटा. आख्खो उस्कार घेवपाचें चालूच दवर जेजूचेर नदर दवरून. आनी देवाच्या आत्म्याक उक्तो राव, सगळें तुजे भितरलें वायट भस्मून उडोव. Let that breath enter every corner of your lungs. Let it cover your diaphragm. देवाचो आत्मो सगळें नितळ करता. रोसनारान दिल्लो आत्मो आमचे भितर रेगला खरो. ताका आपय उलो मार, येवकार दी, आमंत्रण दी. हे पवित्र आत्म्या, नदर तुजी जेजूचेर दवर. बो पवित्र संस्कार खरो शिवो दिव. तूं जेजूचेर नदर मारता तेन्ना जेजू परतून तुजेर नदर मारता. पळय ताका. आनी तुजेर नदर मारून तो सगळें जाणा. आयच्या दिसाचे तुजे कश्ट, तुजे त्रास, आयच्या दिसाची तुजी चिंतना, तुजे आवंडे ताका थावी. पळय जेजूक, तो तुका पळयता. ताका खबर आसा तुजो वावर आयच्या दिसाचो. तुजे कश्ट, त्रास ताणें पळयल्यात. आयच्या दिसाक ज्या ज्या मनशांक तूं मेळटलोय, ज्यो ज्यो घडण्यो तुजे मुखार उक्त्यो जातल्यो, हें सगळें ताका थावें. ह्या वेळार तुज्या दोळ्यांतल्यान तो पळयता. आख्खो दीस तुजे मुखार कसलीं आव्हानां उबीं जातलीं ती तो जाणा. कसल्यो कसल्यो मांडण्यो तूं काडटाय, कितें तूं हासील करूंक सोदताय, जेजू पळयता तुज्या दोळ्यांतल्यान. Let him see. Open your eyes to him. फकत तुजे कुडीचे दोळे न्हू, तुजे काळजाचे दोळे उगड. ताका पळय, विस्वासान पळय.
आनी हे सगळे सकाळचे भेटेन जेजूच्या हातान घाल. Rusna atmian devoye आमच्या आत्म्यान विराट कर. तुवें काळजा रोचल्याय ती स्वर्गा वेरे कुर्बेन बोरे 6 रोचना आत्म्या देवोये आमच्या आत्म्या विराट कर. तुवें काळजा रोचल्याय ती स्वर्गा वेरे कुर्बेन बोर. निर्बळ दिनाचे काय तूं मोरत्या देवाचे मोजा उजो जिविजो तुलो तेतू ओत्म्याचे दिरबो दिनारचे गाय देणे मोरत्या देवाचे मोगा उजो जिविजो तुलो तेतू ओत्म्याचे. चौथो आमच्या मोनाक उस्वार्दी काळजा मोगा उजोला ओसो सोयमाका केल्या दोरी दिगोटा आमच्या मोनाक उस्वार्दी काळजा मोगा उजोला ओसो सोयमाका केल्या दोरी दिगोटा Oskot soybak amgelia आयचो दीस सुन्या जसो बोलांटा ओस्कोत सोयबा आमचे दिरादी गोवाय जावं तूं दी गोठाय
तुझ्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन उदीक नेटान वाव करून ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तुझी गोठाय आमी घेवंक आमच्या अस्कोत सोयबाचे जैत व्हरूंक पातकाक फुडो करतना पातकाची विखोटाय ओळखून घेवंक आमच्या जिवितान येतले सगळे नोश्ट आमी पयस करूं आमच्या मनांत येतली चिंतना आमच्या जिवितान येतले वायट सुम्या तुका आमी समोर पुरता तुजे मुखार आमी दवरता हें अस्कोत सैम आमगेलें तुजे मुखार दवरता आमच्यो ताळम्यो तुजे मुखार उबे आसात सुम्या दी गोठाय आमकां बोर आमकां तुजे कृपेन उदीक नेटान आमचो वाव करूं पवित्र कृपेन भरून आमची उत्मीक वाड उदीक आनी उदीक वाडूंक येतले वायट पयसाव तुजो आदार आमकां दी सुमी पवित्र मिसाचे भेटीन वांटो घेवंक आमी वेता कालवाराचो योद्न नव्यान आल्ताराचेर जाता ह्या योद्नान तुजोय योद्न याज्ञीक देवाक भेटयता ह्या वेळार तुजी सगळीं चिंतनां तुजे सगळे आवंडे ह्या आल्ताराचेर हाड सगळीं तुजी इंतेसावां तुजी मागणी ह्या आल्ताराचेर हे पवित्र भेटेन उबार किरीत भाशेन जेजूच्या हातान आमी घालुया हे आमच्या आख्खें सैम आमची शेतां आमची मळां हो पावस जेजूच्या हातान घालुया ह्या मिसाचे भेटेन कितें करचें कशें करचें तें तो जाणा बापा म्हाका जाय तशें न्हय पूण तुका जाय तशें जावं पूण जाता जाल्यार ही काल्स आमचे कडली पयस वचूंक किरीत भाशेन ह्या आयचे भेटेन जेजूच्या हातान घालुया आमची विधानसभा आमची गोंयची विधानसभा जी बसकेक बसलेली आसा लोकांच्या हितान तांणी मुद्दे उबारूंक आनी तांचेर बरे भाशेन भासाभास करूंक प्रश्नाचे जबाब दिवंक पडटात देखून वेळ विभाडिना जावं बो करून सरकारी पक्षा पासत मागुया
आमचे गोंयचे पक्ष परजे पासत जितलें कितें गरजेचें तें करूंक आनी जें कितें आमकां वायटाक पडटा तें काडून उडोवंक तांकां बळ आनी कृपा दी म्हूण आमचे गोंयचे विधानसभेच्या सगळ्या वांगड्या पासत मागुया. Jezu, Tuż म्हजो राय. Jezu, Tuż म्हाका जाय. Alleluia, Jezu, Tuż म्हजो राय. Jezu, Tuż म्हाका जाय. Tuż म्हजो देव. Jezu, Tuż म्हजो जीव. Alleluia, Jezu, Tuż म्हजो देव. Jezu, Tuż म्हजो जीव. Arka Tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो.
खायचे सुखपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी तिसरें नोवेन मनयता सांत आनाच्या मानाक. आनीक आयज खेरीत भाशेन आमच्या फिरगोजेच्या आशिर्वादाचो दीस आमी मनयता, ब्लेसिंग ऑफ द चर्च. 277 वर्सां खेरीत भाशेन आमचे हे फिरगोजेक सान फ्रांसीस शावेराचे बरतात. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आनी हो आशिर्वाद आमच्या दर एका घोराब्याचेर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया. ही आयची मिसाची भेट आमकां आशिर्वादाची, खेरीत आशिर्वादाची भेट तर आमचेर सगल्यांचेर, आमच्या घोराब्यांचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या गांवांचेर, सगलो लोक जो आमच्या ह्या फिरगोजेच्या वाठारान रावतात, सगल्या धर्मांचो, तांचेर सगल्यांचेर हो आशिर्वाद पडूंक आयज आमी खेरीत भाशेन मागुया. सुकूर रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरया, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून एक समोरुमणेन खेरीत भाशेन वांटो घेवन आमी पयले सुवातेर पातकी म्हणून देवाचो खेरीत भाशेन आदार मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी. सगळ्या दुदांकडे भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्सान वरोस तुजे कुरपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे पोरजेची मागणी दयेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबामपणान जोडूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी हेजेकियास राजा पिडेंत पडून मोन्नाचे तोरणीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें गोर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मोन्नाचे दीस पावले.
तूं आनीक बरो जावचो नाय. हेजेकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन पोत्तिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कोर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां गळोवन हेजेकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इजायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजेकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मोदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर आसिरियेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इजायासान म्हणलें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात, आनी तो बरो जातलो. हेजेकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें कोत्तलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही कुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी सरोशी हांव कोत्तलो. सांगलोले पोरमोणे सुर्याची सावळी 10 पावलां पाटी गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. परतून म्हणुया, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोदलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलोलीं वर्सां नरकान काडची पडली. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोवरेंतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीस जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडाक काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक soy soy सर्वेस्पराक soy soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो.
ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागल्यो. फारिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करून असो तसलें काम हे पळे तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना तांणी कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावूं येतालें तें देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देवमंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी समृद्धींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दोया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो ओड तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी आमच्या सान फ्रांसीस शावेराच्या ह्या देव मंदिराची 277 वर्सां आमी समरमता आनी देवाक खिरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासता हेचे दिसा. कित्याक गाय? कित्याक आमकां देवान एक सुवात दिली, एक जागो दिलो, एक आमकां दर दिसाक आपल्याक बोजूंक, दर दिसाक आपल्याक वाखाणूंक एक समुदाय कसो आमी सांगातान येवंक देवान आमकां एक जागो दिलो. आनी ह्या जाग्यार सोशी आमी दर सकाळीं एकठांय जाता आनी आमी एकठांय जावन ही बलिदानाची समोरुमणी आमी करता. कित्याक गाय देव मंदीर गरजेचें? काय बरें जेजू आज दावीद आनी ताच्या शिसांनी कितें केलें तें आमकां सांगता. आनी हो पार सांगता आसतना तो म्हणटा, हांव सोनवाराचो दोनी. म्हणजे मनीस जायते पावटी घडयेक आपलें व्हडपण दाखोवंक जायत्यो वस्तू बांदता, जायत्यो वस्तू ह्या संवसारांत स्थापून दवरता. आमच्या पुर्वजांनी घडयेक आमकांय हो पवित्र जागो स्थापून दवरलो, हो जागो पवित्र केलो, हो जागो मेहनतीन तांणी बांदलो. कित्याक गाय? कित्याक आमी जी पिणगां येवची आसा ती अदीक आनी अदीक देवाक वाखाणूंक वावुरतली, अदीक आनी अदीक देवाच्या मोना सारकी आमी जातलीं, अदीक आनी अदीक देवाक परगटूंक दिसपटी पोट तिडकीन आमी वावरून आमी जायते उपाय घेतले म्हूण आमचे पिणगेची आशा कशी आमच्या पुर्वजांनी दवरली. आनी बाबा भयणीनो, जायते आशेन हें देव मंदीर बांदलें. आमी जायतीं वर्सां ह्या देव मंदिरांत आयलीं, जायतीं पिणगां ह्या देव मंदिरांतल्यान पासार जालीं, जायतीं आमची पुर्वजां ह्या देव मंदिरांत आयलीं, आपलो तांणी बरे तरेन वावर ह्या देव मंदिरांतल्यान केलो आनी बरे तरेन सगळे संस्कार घेतल्या उपरांत जेजूक ताणें आपलें जिवीत भेटयलें आनी परतून त्याच देवाशी तीं गेलीं. आज कित्याक गाय आमी असल्यो वस्तू उलयता? कित्याक जेजू आमकां म्हणटा, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना तांणी वाटेर आसलेले कोणश्यो तोडल्यो आनी खेल्यो. वो देव मंदिरांत उंडे आसले ते बाबा भयणीनो तांणी केले. कित्याक गाय? देवाक जें कितें अर्पण केल्लें तें दावीद आनी ताच्या सांगातांनी केलें जाल्यार कसलीच आडखळ नासली. कित्याक देव उदार मनान आपलीच कूड मास आमकां दिता. दर एके समोरुमणेन जेन्ना आमी हांगासर येता तेन्ना तोच देव आमकां बोली कसो जावन आमच्या कुडींत येता. तोच देव सगळें विसरून आमचीं पातकां बक्षिता. तोच देव सगळें वायट आमचे वेळेर निवारता आनी आमकां आपणायता. तोच देव आमकां सगळ्यांक माफी दिवंक तयार जाता. हाचे दिसाक हे देव मंदिराची समोरुमणी करतना हांव सोनवाराचो दोनी ह्या उतरांचेर आमी नियाळूंक गरज. कित्याक काय? देव सगळ्या वस्तूंचो दोनी हें आमी जाणो, पूण भोव करून
आमच्या जिविताचो दोनी. आमकां सगल्यांक एक मंदीर कशें देवान रचलां. हें मंदीर बरे तरेन पवित्र सांबाळूंक, हें मंदीर बोश्टोय नासलेलें जावं, ह्या मंदिराचो दर दिसाक आमी बरे तरेन सांबाळ करूंक देवाचो हुस्को. आमी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बावतिस्मा दिसा सगळीं रचना पवित्र केल्ली. तर दर दिसाक हें मंदीर देवाचें आमी सांबाळूंक गरज. पयले सुवातेर हें मातयेचें वो फातरांनी बांदलेलें मंदीर आमी सांबाळटा तेन्ना आमचे कुडींत आसलेलें हेंच देवाचें मंदीर पवित्र दवरूंक उपाय आमी घेतले जाल्यार आमकां विचार करुया. घेवंक ना जाल्यार आमी पोट तिडकीन वावरुया. आमी आमकांच अदीक पवित्र करूंक दिसपोटी देवाची कृपा मागुया. आनी हें देवाचें मंदीर आमच्या पवित्रपणा उद्देशी दुसऱ्यांक हें गोवाय जावंक आमी दिसपोटी वावरुया. हीच कृपा आमकां दिली देखून आमच्या पुर्वजांक दिनवासतना देवाक आमी पयले सुवातेर आर्गां दिवया आनी दर दिसाक अदीक मेहनतीन आमी वावुरतल्या म्हूण भास दिवया. सगळीं उबी रावया. ह्या मिसाचेर हो खेरीत आशिर्वाद आमच्या सगळ्या फिरगोजकारांक, सगळीं जीं कोण ह्या मंदिरान येतात आपले बोजवण करपाक देवाची, तांचेर सगल्यांचेर हो आशिर्वाद मागुया. देव सगळ्या मनशांची सोडवण जाल्ली देवाक जाय, तर आमी ताचे लागीं मागुया. आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्परा सगल्यांक तुजेशी ओडून हाड म्हणुया. बापा, सगल्या मनशांक तुजी एकल्याच खऱ्या देवाची आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची ओळख फावो कर. जबाब सर्वेस्परा सगल्यांक तुजेशी ओडून हाड. तुज्या मोडान वावराडी पाठय, हे परी राष्ट्रां मदें तुजें नांव व्हड जावं. जबाब सर्वेस्परा सगल्यांक तुजेशी ओडून हाड. शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें शिसांक धाडलें, खुर्साचें जैत परगटूंक आमकां आदार दी. जबाब सर्वेस्परा सगल्यांक तुजेशी ओडून हाड. धर्मदुतांचे शिकवणेक आमकां खालती कर, आमच्या भावार्थाक आमकां थिरायेन सांबाळ. जबाब सर्वेस्परा सगल्यांक तुजेशी ओडून हाड. आमच्या भावा भयणांची सेवा करूंक तूं आज आमकां आपयताय, तुज्या स्वताचे मुणयारी आमकां कर. जबाब सर्वेस्परा सगळ्या तुजेशी ओडून हाड. तुजे पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. दुसऱ्यांक आमी शिकोवण दितना आमकांच तुजे सेवेन विस्वाशी जायशीं कर. जबाब सर्वेस्परा सगल्यांक तुजेशी ओडून हाड. पवित्र आत्म्याची कृपा आमची काळजां आनी अंतस्करणां चलोवन व्हरूं, हे परी तुज्या मोगान आनी वाखाणणेन आमी सदांकाल थीर रावूं. जबाब सर्वेस्परा सगल्यांक तुजेशी ओडून हाड. आशिर्वादाचे मागणे. सर्वेस्परा तुजी शिकोवण परगटूंक फुडें सरल्या त्या तुज्या सेवकांचेर तुजो बापायपणाचो आशिर्वाद घाल. तांच्या थारावान तांकां थीर कर, हे परी तुजें उतर नियाळटना आनी पवित्र सभेची शिकोवण घेतना जें कितें तीं आपलें करूंक पावतेलीं तें आपल्या भावा भयणांक शिकोवंक प्रयत्न करूं. अशें तांचे सांगाता सगळे खुशालकायेन ती तुजी सेवा करूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हो पवित्र उदकाचो शिंवर आतां आमचेर पडटा आसतना हो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या घरच्यांचेर, आमच्या वाड्यांचेर आनी सगळीं जांकां आयज आमी मेळटल्या तांचेर घेवया. गायन घेवया L5 पेज नंबर 146. L5. देव मंदिरांतले दुसरे कुशीतले
uswe kushite udopagale avete ilmundirante uswe kushite udopagale avete बेटोनी वेल्यार गीत घेऊया. C43 पेज नंबर 46. C43. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक घालून आमच्या नाटके पवित्र नांवाक सुबेस्पोर मानली. सर्वेस्परा तुवें हें तुजें गोर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें. त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकां तुका सदां मानवता तसली बोली कोर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मानाक हें दिसतें गोर बांदूं तुवें आमकां उदारपणान फावो केले. हांगा तूं तुजे शीं चलून वेतोले तुजे वाटसुऱ्या कुटुंबाक तांबो नासतना तुजे कुरपेचो आदार दिताय. तुज्यान आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें नोगोणी चाणवायन आनी मोगान येवजिलाय. त्याच तूं ह्या घरान विचित्र संस्कारांनी कुणां दिताय आनी ते खरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तुज्या जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर जेजूची गुडार कोर आमची पवित्र सभावेचे तोरेन तूं वाडोयत आसाय. ये पोरी सुर्गीच्या जेरुसाल्यान ती शेवटी सोपून जावं आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटोलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेच्या मंदिरा
तुझे तोरपणाची आमी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देडी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुड पोरगो ठुया सुन्याची सुवाणी ओळखाता आनी घेता शिकले घेता क्रिस्ताची तूं वैभवानी सो आनी तुझे मरण पावता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपुडी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सरभोणीची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन ह्या आमच्या फिरगोजेंतलीं सोंपून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची आनी आमच्या सगल्या फिरगोजकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. हांव सोनवाराचो दोनी देव जावन आसा आमच्या जिविताचो दोनी. हें मंदीर आमी बोश्टायना जावं देवान आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां आनी आमचो देव सर्गीचो देव आमचो बाप म्हूण आमकां ह्या प्रार्थनांत उद्गारूंक ताणें कृपा दिल्या.
आमी दर दिसाक हें प्रार्थना करता आसतना आमचे चुकलेल्यांक भोगसुया म्हूण आमी खिरीत भाशेन विनवती करून आमी प्रार्थना करता. तर हेंच मनान धरून ह्या वेळार आमचे चुकल्यान तांकां आमी भोगसूंक खिरीत भाशेन थोडो वेळ उगडास करून आमच्या मनांत हाडुया आमच्या दुस्मानाक आनी सगलीं बरोबर आमी म्हणुया, आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडाराची सुक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दंडाक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवूत चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटती. शरीरच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुन्या तोंडाचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Sorgi
तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करून आसा. देवाचें मंदिर पवित्र आनी तुमीच हें मंदिर. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ह्या परबे दिसा पवित्र रितींनी आमी तुजी भक्ती केल्या. तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी ओळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जोण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फोड आनी काळजाचो संतोश सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवन दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. क्रिस्ता सवें देवान आपले सोत आनी आपलो प्रितीमोग परगोट केलो. तोच तुमकां संवसारांत शुभ वर्तमानाचे आनी आपले मोगाचे साक्षीदार करूं. संवसार सोरो पर्यंत आपले पवित्र सोबे सांगाता आसतलो म्हूण सोम्या जेसून भासायलां. तोच तुमच्यो कोरन्यो आनी उतरां तीर करूं. सर्वेस्पराचो आत्मो तुमचे सोबे आसूं. हे परी ताच्या उतराच्या मुणयाऱ्याक तुमी आदार दिवंक पावूं. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या तुमा सोमेस्तांचे सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. उत्सून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबा भयणीन होच सोयी घेवन आजचो आशिर्वाद घेता आसतना आमी कांय बरीं उतरां म्हणल्यार सर्वेस्पराचो आत्मो आमचे सोबे आसूं. आनी हे परी ताच्या उतराच्या मुणयाऱ्याक तुमी किरीत भाशेन आदार दिवंक पावो. होच सोयी घेवन तुमकां सगल्यांक हाचे दिसाक ह्या देव मंदिराक भेटयलेले खातीर आमी तुमकां सगल्यांक परबीं दिता. आनी उदीक ह्या फिरगोजेन येवन तुमी पवित्र जातले म्हूण आमी आस बाळगून सगल्यांक परतून एकदां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. गायन घेऊया F13 पेज नंबर 91. F13. She be